1510 वर्साक पुर्तुगेजांनी गोंयाचेर ताबो घेतलो। त्या आदीं हांगा पणस कातरपाची परंपरा आसली आनी तेन्ना गांवकारी म्हूण चलताली। हे घोडे फेस्त गांवकार एका गांवकाराक विचून काडून ताच्या हातांतल्यान पणस कातरताले। 1510 वर्साक पुर्तुगेज आयल्या उपरांत रायांत पयलो क्रिस्तांव जालो तो 1560 वर्सा। तो येता आसतना तो जाता आसतना एक पाद्री फादर पेद्रू आनी ताचो भाव आक्षेथान कुट्टाळे येयले। कुट्टाळेथान हांगा राशोल ते भितर सरले आनी ते आदीं पुर्तुगेज सोल्दादा खातीर आमचे कोट आसा रायतुरा, त्या कोटांत एक कोपेल आसलें आनी अशें सांगतात ते प्रमाणे 1556 वर्सा ते कोपेल बांदलेले। त्या कोपेलांत ह्या मिशनरांनी पयले मीस पेटयले 1560 वर्सा आनी मागीर तांणी रायच्या लोकांक म्हणल्यार राशोलच्या लोकांक तांणी मीस पेटोवंक सुरू केले आनी मागीर इल्लो इल्लो क्रिस्तांव लोक वाडपाक लागलो। तांणी बावतिजम दिले आनी तेन्ना इगोर्ज बांदची व्हडली असो प्रस्ताव आयलो आनी 1576 वर्साक राशोलची इगोर्ज जाली। ही राशोलची इगोर्ज पयलीं चुट्ट आनी फातरांनी मातयेची आसली, पूण 1596 वर्साक तिची पक्की इगोर्ज जाली आनी तिचें उक्तावण जातकच मागीर क्रिस्तांव धर्माचो विस्तार जालो। तो विस्तार इतलो नेटान जालो की राय गांवांत अशें सांगतात की आनीक दुसऱ्या धर्माचे एकूय लोक उरलो ना। आनी मागीर जेन्ना रायच्या लोकांक हांगाच्या लोकांक कितले पयस वचूंक पडटालें तेन्ना रायच्या लोकांनी राय एक इगोर्ज बांदची असो निर्णय घेतलो आनी त्या वेळार कामोर्ली आनी राय ह्या पंचायत कुमुद्दात आसा तांणी फंडींग करपाक आपणें उतर दिलें। त्या प्रमाणे राय इगोर्ज जाली 1699 वर्साक, म्हणल्यार एक्झॅक्टली 103 वर्सांनी राशोलची इगोर्ज जाले उपरांत राशोलची इगोर्जेक साश्टींतली आवय इगोर्ज अशें मानतात। इन गोवा आयज पयले फावटी हांगासर हे पणस कातरतात, उपरांत मागीर फाल्यांच्यान सगळ्या 12 गांवांनी पणस कातरतात अशी परंपरा आसा।